वेलकम बॅक टू माय चॅनल. कशा आहात तुम्ही? सो हांव बरें आसा आनी सगळीं जाणां बरें आसा आमी. ओके, सो चड टायम वेस्ट करनाका. म्हाका न्ही एक कमेंट येयल्ले. कमेंट म्हणजे इंस्टाग्रामार. आतां थंबनेल पळोवन तुमकां कळ्ळां आसतलें हांवें कितें बरयलें तें. म्हाका न्ही एक इंस्टाग्रामार एक म्हणजे एक चेडूं, ओके, ते म्हाका सदांच अशें बरें कमेंट करता, बरें उलयता. म्हणजे आमी आसता टच, केन्ना केन्ना ते म्हाका मेसेज बीन करता इंस्टाग्रामार, उलयता. ओके, सो म्हाका ताणें न्ही एक पयर म्हाका ताणें मेसेज, हांव ताणें नांव बीन घेयना कित्याक ताणें म्हाका काय वायट अशें कांय कमेंट करूं ना, बरेंच केलां कमेंट. सो म्हटलें हेज्या बद्दल मातशें उलोवया म्हटलें, कित्याक तेज्या मनान ते डावट्स येयला. सो फाल्यां आनी कोणाच्या मनान हे डावट्स येवंक जायना. सो ताका लागून म्हटलें हो व्लॉग करुया, जस्ट एक बारीकसो व्लॉग हो आनी क्लियर करुया म्हटलें आयज. कित्याक आतां पर्यंत न्ही हांवें तुमच्या फुड्यान न्ही काय अशें लिपोवन दवरूंक ना. सगळें हांवें शेअर केलां, म्हाजे इनलॉजाचें सगळें तुमकां हांवें शेअर केल्लेलें आसा, हेका न्ही. सो म्हटलें हे आयज व्लॉग करुया आनी कितें तें आहा पळय आयजचें आयज क्लियर करुया म्हटलें. सो फाल्यां आनी म्हाका आनी नेक्स्ट कोणें विचारूंक जायना हेज्या बद्दल. ओके, सो ताणें म्हाका अशें विचारलें की तूं हिंदू आनी तूं कित्याक क्रिसमस करता? अशें स्टार लावप, घरान क्रिसमस क्रीब करप हें बरें न्ही अशें म्हणपाक लागलें. ओके, तूं क्रिसमस ट्री डेकोरेट कर, प्रॉब्लेम ना. चडशीं हिंदू लोक खंय क्रिसमस ट्री डेकोरेट करता खंय, पण क्रिसमस क्रीब घरान करना खंय, स्टार लायना खंय. ओके, सो हें बरें न्ही इतलेंच म्हाका ताणें कमेंट केलें. सो हांवें ताका ओके म्हटलें सर, काय ताका हांवें उलोवंक ना. सो आयज आतां हांव हेज्या वयर आतां कमेंट करता हांव, कळ्ळें? सो म्हणजे हेज्या वयर आतां उलयतलें हांव क्रिसमस कित्याक लागून करता. ओके, हें तुमकां आयज हांव डिटेल सांगता. क्रिसमस हांव आतां व्लॉगिंग करता तुमकां दाखोवपा लागून हांव क्रिसमस करना. हांव क्रिसमस जेन्ना हांव 7th आसलेलें पळय, धाकटें आसतना 7th आसलेलें पळय, तेन्नाच्यान हांव क्रिसमस करपाक लागलां. आतां तुमी म्हणटले तेन्ना तुज्या मनाक कशें येयलें, कित्याक कशें येयलें म्हणजे क्रिसमस सेलिब्रेट करपाचें. आतां तेंय तुमकां सांगता हांव. ओके, म्हाजे जे फ्रेंड आसलेले पळय तेमी सगळे कॅथलीक आसलेले. सो आमी क्रिसमस टायमार न्ही आमी तेंगेर वयतालीं, म्हणजे क्रिसमस ट्री डेकोरेट करपाक, हें करपाक, म्हणजे तांकां हेल्प करपाक आमी वयतालीं. सो तेमी जे घरान करताले पळय क्रिसमस ट्रीज डेकोरेट करप, क्रीब करप, तें पळोवन न्ही खबर ना कितें जालें म्हाका, अशें दिसलें की तें म्हाकाय आतां करूंक जाय. पण तेन्ना न्ही आमचे म्हणजे डॅडी कडेन म्हणजे इतले आमी रीच ना, आमी बॉर्न रीच न्ही आमी. पण सगळें सामान हाडूंक जाय, क्रिसमस ट्री हाडूंक जाय, कोण हाडटलो? की डॅडीक हांव सांगूंक शकना की एक मिनट आं, डॅडीक हांव सांगूंक शकना की म्हाका हें जाय तें जाय म्हणून, कित्याक आमची इतली परिस्थिती इतलें बरें नासलेलें, कळ्ळें तुमकां न्ही. सो आतां कितें करतलें, आतां म्हाकाय करूंक जाय. सो तेंचे पळोवन न्ही म्हाकाय दिसलें की म्हाकाय करूंक जाय म्हणून. केन्ना हें 7th आसतना, ओके, 7th आसतना मागीर हांव कितें करतालें, तेंगेर जें कितें डेकोरेशन बी करतालें पळय, जें कितें तुटलेलें बी आसतालें पळय तेमी उडयतालें. म्हणजे जे कितें डॅमेज जाल्लेले बीन आसता पळय डेकोरेशन आयटम तेमी उडयताले. जे तेमी उडयताले पळय तें हांव घेवन येतालें. तुमकां सांगता ओके, की हांव डॅडीक सांगूंक शकनालें की हें हाड तें हाड म्हणून. सो तेमी कितें यूज करनाले पळय हांव घेवन येतालें आनी म्हाज्या घरान हांव कितें करतालें, एक पेपर घालतालें की म्हाडे कांयच ना न्ही डेकोरेशन आयटम क्रिसमसाचें कांयच ना म्हाडे. सो हांव कितें करतालें, बेश्टें एक झाड लायतालें, झाडाक तें बेश्टें पेपरान न्ही स्टार काडटालें, कलर करतालें, कट करून लायतालें आनी तेंगे सामान बी कितें उडयतालें पळय हांव तें घेवन येतालें. आतां जिजस मागीर ते बारीक बारीक ते 3 किंग्स बी आसता पळय ते आतां खंयचे हाडटालें, तेका हांव डॅडी हाड म्हणून सांगूंक शकनालें. सो डॅडीच्या ऑफिसान न्ही न्यूज पेपर हाडटालें आनी क्रिसमस टायमार न्ही न्यूज पेपरान न्ही अशे पिक्चर्स बीन येता क्रिसमसाचे बीन. सो ते कट करून बी हांव करतालें, पूण अशें सिंपलशें करतालें हांव. ओके, तें करतना न्ही डॅडीन म्हाका अशें म्हणूंक ना की तूं क्रिसमस कित्याक करता, तें कितें करता तें करनाका अशें म्हाका डॅडीन केन्नाच म्हणूंक ना. सो हांव तें करत गेलें. 7th स्टार्ट केल्लें हांवें, 8th 9th अशें करत गेलें हांव. पण सिंपल आं, कांयच ना आमच्या घरान डेकोरेशन आयटम कांयच ना, पेपराचें कट करून करून करतालें हांव. पण तेन्ना डॅडीन म्हाका केन्ना अशें स्टॉप करूं ना, डॅडीन म्हाका केन्ना अशें म्हणूं ना कितें करता तूं, हिंदू हें करता, केन्नाच म्हाका तें म्हणूं ना. आनी तुमकां हांवें पयलीं सांगलां की म्हजो डॅडी सगळो देव मानतालो. डॅडी हांवें पळयतालो कितें करता, कर कर म्हणटालो, कळ्ळें तुमकां न्ही. पण डॅडी केन्ना अशें सांगूं ना की म्हाका हें जाय तें जाय डेकोरेशन आयटम जाय, कित्याक तेन्ना आमचे परिस्थिती इतलें बरें नासलेलें. सो 10th न्ही जेन्ना क्रिसमस, डॅडी न्ही आपुणूच बारीक बारीक स्टार गिफ्ट बॉक्स घेवन येयलो शॉपांतल्यान. आनी जेन्ना तो डॅडी सगळें घेवन येयलो पळय म्हाका इतलें बरें दिसलें तुमकां सांगू, कित्याक हांवें न्ही डॅडीक सांगूंक ना की म्हाका तें जाय म्हणून डेकोरेशन आयटम बीन. पण डॅडीन न्ही 2-3 पॅकेट घेवन येयल्लो, म्हाका तें इतलें बरें दिसलें. सो तुमकां कळ्ळें न्ही आयज पर्यंत म्हाका डॅडीन केन्ना स्टॉप करूंक ना क्रिसमस करनाका म्हणून. डॅडीचो म्हजो फूल सपोर्ट आहा, कळ्ळें तुमकां न्ही. डॅडीचो सपोर्ट आहा. मागीर अशें म्हाका जेन्ना म्हाका शिवनाथ मेळ्ळो तेजो डॅडी पेक्षा तेजें चड, शिवाचे चड म्हाका सपोर्ट मेळ्ळें. तो बी तसोच सगळें देवाक मानता, कर म्हणटा तो.
आता तुम्ही पळोवंक शकता की डेकोरेशन आयटम बिटम बी सगळें हाडटा बिकॉज ऑफ शिवा लागून. पयलीं हे सगळें हाडूंक मेळनासलें म्हाका, इतलें आमचें जायनासलें डॅडी कडेन सगळें हाडपाक बी. आनी डॅडीक हांवें सांगूंक ना की म्हाका हें जाय तें जाय म्हणून. सो कळ्ळें तुमकां न्ही, हांव जेन्ना 7th आसलेलें पळय तेन्नाच्यान हांव क्रिसमस करत येयलां. आजून पर्यंत हांव क्रिसमस करता. तुमी अशें चिंतनाका की हांव व्लॉगिंग करता आनी तुमकां दाखोवपा लागून हांव क्रिसमस करता म्हणून. शिवाच्या लॅपटॉपार न्ही सगळे फोटोज आसा. जेन्ना आंकवार आसतना बी हांव क्रिसमस करतालें न्ही, तेन्ना आमी फ्रेंडी आसलेलीं न्ही, तेन्ना शिवान म्हाका सगळे डेकोरेशन आयटम बरे बरे, मागीर सगळे ते स्टॅच्यूज मूर्त्यो बिर्त्यो म्हाका सगळे म्हाका ते न्यू हाडून दिले शिवनाथान. ते सगळे फोटोज म्हाजे आसा. ते लॅपटॉपार खंयच्या लॅपटॉपार आतां खबर ना, ते शिवनाथाक सांगता हांव काडून दवर तुमकां दाखयता हांव. तुमकां एक फावटी न्ही तुमकां फोटो दिसतले की हांव बाबा लॉगिंग करता तुमकां दाखोवपा लागून क्रिसमस करता म्हणून. ना, हांव 7th आसतना करतालें, पण तेन्ना खूब सिंपल करतालें हांव. आतां देवा पाव शिवनाथान कसल्याकूच कमी करूंक ना. तुमी पयलें आसतलें शॉपिंग करता वयता हांव सगळें घेता, हांव जें कितें म्हाका जाय तें घेता. पण शिव असो आसा आनीक घे, हें घे तें घे. पण हांवें तुमकां खबर आसा न्ही, हांवें सांताक्लॉज हाडला ते हांवें विचारले रेट 1400 म्हटलें. तो म्हाका तें मातशें म्हारग दिसलें 1400. पण शिवनाथाक कळ्ळें म्हाका तें आवडलां म्हणून ताणें घेतलेंच पळय तें. सो कळ्ळें तुमकां न्ही, शिवनाथान कसल्याकूच कमी करूंक ना. आनी डॅडीन म्हाका केन्नाच अशें म्हणूंक ना की तूं क्रिसमस करनाका. शिवनाथान केन्नाच अशें म्हाका म्हणूंक ना, कित्याक आमी सगळे देवाक मानता. ओके, सो तुमकां कळ्ळें हांवें केन्ना म्हणजे केन्नाच्यान हांवें स्टार्ट केल्लें क्रिसमस तुमकां सांगलां हांवें. आतां तें म्हणटा घरा स्टार लायनाका, गोठो बिठो घरान करनाका. ओके, भायर केला आतां खंय, घरान करनाका खंय. सी म्हाका डॅडीच्या घरान न्ही हांव टॅर्सार करतालें. टॅर्सार जागो आसलो हांव टॅर्सार करतालें आनी तें घर आमचें खूब धाकटें आसलेलें. पण हांगासर आमकां न्ही टॅरस बीन कांय ना, सो हांव घरान करता. सो घरान हांव क्रीप करता आनी स्टार लायता. सो आतां पर्यंत म्हाजें कांय वायट जावंक ना, म्हाजें बरें चल्लें आसा. हांव तेन्नाच्यान हांव क्रिसमस करत येयलां, हांव स्टार लायता, म्हाजें कांयच वायट जावंक ना. ते म्हणटा स्टार बी लावप तें बरें न्ही खंय. ना, आतां पर्यंत म्हाजें कांयच वायट जावंक ना, खरेंच बरें जाल्लें आसा. इफ हांव कितें वायट काम करतालें न्ही जाल्यार तुमी म्हाका सांगात, कळ्ळें तुमकां न्ही. सो बरें जालां म्हाजें क्रिसमस क्रीप करता हांव, स्टार लायता, कांय म्हाजें वायट जावंक ना, बरें जाता. आमचें मन मात बरें आसूंक जाय. आमचें मन बरें आसल्यार सगळें बरें जाता. ते स्टार लायले म्हणून क्रिसमस क्रीप केलें म्हणून देव तुका कांय वायट करचो ना. देव तुका बरोच करतलो. आनी तुमी पळयतात न्ही सगळें, देवान आमकां बरेंच करून दवरलां. जरी आमकां इनलॉजान घरांतल्यान भायर काडला, पण देवान आमकां साथ दिला. देवाचो खूब सपोर्ट आसा. देवाचो म्हाजो डॅडीचो खूब सपोर्ट आसा. सो अशें म्हणना की स्टार लायनाका हें ना, तशें कांय ना. कोण लावूं ना लावूं म्हाका तें पडलेलें ना. सो म्हाजें कशें आहा, म्हाका उमेद क्रिसमस करपाक म्हाका इतलें उमेद, जशें म्हाका दिवाळी न्ही तशेंच म्हाका क्रिसमस. म्हाका इतलें उमेद येता. तुमी पयल्यात न्ही शिव कितले खर्च करता क्रिसमसाक. ओके, म्हाका कोणें कमेंटूय केलेलें लास्ट इयर बी, आमी कॅथलीक जावन इतलें आमी डेकोरेशन करना इतलें तूं करता. म्हणजे तांकांय बरी दिसलें जें हांव डेकोरेशन करता बीन न्ही, तांकांय बरी दिसलें. सो कळ्ळें तुमकां न्ही, हांव कोण दाखोवपा लागून करना. इफ दाखोवपा लागून करूं जाय न्ही, खूब कितें करूं म्हणटा दाखोवपा लागून, व्यूज घेवपा लागून. म्हाका व्यूज कितले लोक ते पळयता म्हाका ते इम्पॉर्टंट ना. आनी हांवें तुका पयलीं सांगलां की आमी युट्यूबाचेर डिपेंड ना, कळ्ळें न्ही, की बाबा व्यूज चड येयला आमकां चड पयशे मेळटा ना. जितले आमकां युट्यूबासून मेळटा न्ही आमी खूब हॅप्पी आसा. शिवान म्हणटा आपूण आसा घट कमोवन हाडटा, पण युट्यूबाचेर चड डिपेंड रावनाका की युट्यूब फाल्यां आसा की ना तेय आमकां खबर ना, हय का न्ही. सो फेक विडियो दाखोवन फेक दाखोवन तसलें तसलें आमकां करपाचें नाका. आतां जें कितें आमी क्रिसमस बीन करता पळय तें आमच्या मनांतल्यान करता आनी म्हाका न्ही तेतून न्ही खूब हॅपिनेस मेळटा. खरें सांगू तुमकां, काल हांवें ते बसून कुकीज केले. तुमी म्हणटले रातचे 1 पर्यंत बसून हांवें ते रोज कुकीज केला, रातचे 1 पर्यंत, कळ्ळें न्ही. सो म्हाका कांय अशें त्रास जावंक ना. बसून केलें हांवें की एक उमेद, क्रिसमस येता न्ही एक उमेद करपाचें. हांवें 2 टायम केले हांवें ते रोज कुकीज, म्हणजे कळ्ळें तुमकां न्ही 2 टायम केले हांवें. सो म्हाका उमेद येयल्लें, म्हणजे काय अशें म्हाका त्रास जावंक ना, बसून केलें हांवें. सो हांव हें करतां क्रिसमस बीन म्हाज्या मनांतल्यान हॅपिनेस आनी म्हज्या मनांतल्यान तें येयलें करपाचें. कोणें म्हाका सांगूंक ना. आनी हांव तुमकां सांगना अशें की तुमी क्रिसमस करा, कळ्ळें न्ही, तुमचे दुसऱ्या रिलिजनाक तुमी वर्शीप करा, हांव तुमकां अशें म्हणना. आनी तें अशें म्हणप तें बरें न्ही. आपल्या मनांतल्यान येवंक जाय असलें करपाक न्ही, आपल्या मनांतल्यान येवंक जाय. आनी म्हाका डॅडीन न्ही खूब सपोर्ट केला. सांगू तूं केन्ना अशें करनाका तशें करनाका म्हणूंक ना, कित्याक सगळ्या देवाक मानता आनी हांव सगळ्या देवाक मानता. ईद येयल्यार हांव ईदाक दिसाक शीर कुर्मा बिर्याणी करता. तेंचे व्हडलेशें कांय आसना न्ही, शीर कुर्मा आनी बिर्याणी तेंची मेन आसता. क्रिसमस येयल्यार हांव सगळें करता, रोज कुकीज करता. आनी दिसता हांव कमी स्वीट करता कित्याक म्हाका जायना चड करपाक. शिवपालो सगळें भायरसून हाडया आमी, म्हणजे कितें म्हाका उमेद क्रिसमस म्हटलें की आमची दिवाळी भशेन म्हाका खूब आवडटा. ज्या दिसा वेज जाता त्या दिसा आमी वेज बिर्याणी करता. आनी दिस टायम वेनसडे येयला, सो आमचे प्लॅन बरें आहा, हें कर तें कर, चिकन हाडून हें हाडून कर, उमेद येता. सी आतां इतलें वर्स हांवें क्रिसमस केला, कांय म्हाजें वायट जावंक ना.
ओके. देवान बरें म्हाका लायफ पार्टनर मेळ्ळा, देवाच्या कृपेने आमचें घर जालां. इफ आयज हांव सपोज ते क्रिसमस करून सपोज वायट करता जाल्यार आयज आमचें वायटूच जावपाचें. देव केन्ना तुजें वायट चिंतचें ना. देव तुमचें वायट चिंतचेच ना. तुमचें मन साफ आसूंक जाय. सो हांव ताका इतलें सांगूंक सोदतां की तुवें अशें म्हाका कमेंट केल्या म्हूण सी म्हाका वायट दिसूंक ना. तुज्या मनान तें येयलां न्ही क्वेश्चन, सो म्हटलें तेजे वयर डावट क्लियर करया. सी स्टार लायले, मागीर घरान क्रिसमस क्रीप केलें म्हूण न्ही कांय कोणाचें वायट जायना. फॉर एग्जांपल म्हाजेच पळयात तुमी, म्हाजें कांय वायट जालां, इतलीं वर्सां हांव करत येयलां. म्हाजें कितें वायट जालां, लायफान बरेंच जालां, बरो एक चेडो जालो ऋत्वीक, आनी कितें जाय, देवान सगळें बरें दिलां आमकां. फक्त मन साफ आसूंक जाय, लोकांचें बरें चिंतूंक जाय. इफ लोकांचें बरें चिंतपाक जायना एटलीस्ट वायट तरी चिंतनाकात. देव हेंच तुमचें पळयता. आतां आमी जल्माक जेन्ना येता पळय, देव आमकां जल्माक घालता, तूं ह्या संवसारान येवन कितें करता, म्हणजे तूं कितलें लोकांचें बरें करता, तूं कितलें लोकांक वायट करता, हें तुजें एग्जाम आसता लायफान. म्हणजे तूं जल्मान येवन देव पळयता तूं लोकांक कितले त्रास करता, तूं लोकांक तूं कितलें बरें करता, हेजे वर तुजें जज आसता लायफ. तूं खंयच्या देवाक मानता, तूं खंयच्या देवाक वर्शीप करता तेजे वर ना. कळ्ळें तुमकां न्ही, सगळें देव एकूच. फॉर एग्जांपल आमच्या साईबाबानूच म्हटलां सबका मालीक एक म्हणून, कळ्ळें न्ही. सो आमच्या साईबाबान म्हटलां अशें जाल्यार पळयात न्ही, सगळो देव एकूच आसा. सो स्टार लावप हें म्हाका ताणें तरी कमेंट केला इंस्टाग्रामार, स्टार लावप ना म्हणून. हेजे पयलीं म्हाका खूब जाणां म्हटलेलें अशें स्टार बी लावप ना म्हणून, पूण हांवें कोणाचें आयकूंक ना. कोणाचें आयकूंक ना. शिव म्हणटा कोणाचें आयकनाका म्हणटा. आमी लायतात, कांय ना, कांय व्हडलेशें कांय जायना स्टार लायलें म्हणून, कळ्ळें न्ही. हांव क्रिसमस करता उमेदीन. जेन्ना 7th आसलें तेन्ना टील आतां हांव मरसर हांव करतें क्रिसमस. जितलें म्हाज्या आंगार ताकद आसा तितले पर्यंत हांव क्रिसमस करतलें. सो फाल्यां म्हाजें म्हणजे कितें म्हणू, म्हणजे टील म्हाजें म्हणजे हांव जाणटें जायसर करत रावतलें, म्हणजे करतलें हांव. जितलें म्हाजें लायफ आसा ह्या वर्ल्डान तितले पर्यंत हांव क्रिसमस करत रावतलें. सो म्हाका हितून हॅपिनेस मेळटा. म्हाका खूब खूब हॅपी जाता हांव तें क्रिसमस ट्री पळोवन, डेकोरेशन पळोवन म्हाका इतलें पिशें जाता. हांव कितें सांगू तुमकां. सो कांय ना. इफ तुमकां मनान कितें करूंकूच दिसता न्ही तुमी लायफान करात. लोक कितें म्हणटा, तो कितें म्हणटा तें चिंतूंक बसनाका. लोक म्हणटलेच. लोक सपोज ओके वायट काम करता, सपोज इफ आमी वायट काम करता जाल्यार लोक उलयतलेच. उलोवंकूच जाय. वायट काम करता जाल्यार लोकांक उलोवंकूच जाय. आजकाल अशें जालां बरेंचसो काम केलेलें लोक उलयतात. आतां फक्त म्हाकाच पळय, आतां हांव हांगासर क्रिसमस करता, थोड्यांक आवडचें ना. हिंदुआंक हांव हांगा क्रिसमस करता, क्रीप करता, स्टार लायता, कोणाक आवडचें ना. पण कोणाक आवडना पळय म्हाजे व्हिडिओ पळयत नाका तुमी. कळ्ळें तुमकां. व्हिडिओ पळयच नाका. पण अशें वायट कांय उलयनाकात, अशें करनाका तशें करनाका म्हणून. कित्याक आमी सगळ्या देवाक मानता. म्हाका सगळो देव एक. कित्याक हांव न्ही लायफान न्ही देवाक भिता. हांव कोणाक चड भिना पण देवाक भिता. कळ्ळें तुमकां न्ही. सो म्हाका हें सगळें करून न्ही हॅपिनेस मेळटा. इतलें तुमी समजून घेयात. म्हाका हें सगळें करून एक हॅपिनेस मेळटा. आनी लायफान तुका जें कितें करपाक हॅपिनेस मेळटा पळय तें तुमी लायफान करात. मागीर लोक ते कितेंय उलोव तें तुमी घेवन बसनाकात. कळ्ळें न्ही. आमचे पयशे आमी खर्च करून आमी करतले. सो लोक उलयतलेच पळय, लोक उलोवनी तुमची तुमी कामां करत रावात. सो कांय प्रॉब्लम जावचें ना. कळ्ळें. सो चिंतलें की तेज्या मनान हें क्वेश्चन आयला. सो आनी कोणाच्या मनान क्वेश्चन येवं शकता, तूं कित्याक क्रिसमस करता. सो म्हटलें एक बारीकशी व्लॉग करया आनी क्लियर करया म्हटलें, बेश्टें तुमच्या मनान आनी ते डावट्स नाका, हयका न्ही. सो ताका लागून सांगलेलें बरें. सो हांवें आयज पर्यंत कांय अशें लिपोवन दवरुना, सगळें सांगलें. जेन्ना म्हाजे इनलॉजान आमकां घरांतल्यान भायर काडलें, देवान आमकां सपोर्ट केला. देवाचो आमचो आशिर्वाद आसा खरेंच. नाल्यार आयज आमी रस्त्यार पडपाचें खरेंच. आयज देवान आमकां खरेंच शिवाताक बरें काम दिलें. आयज आमी घर घेतलां. कित्याक लागून शिव बरो काम करता, लोकां कडेन बरो आसा म्हणून देव ताका ब्लेसिंग दिला. म्हणजे देवाचो आशिर्वाद आहा तेजेर. कळ्ळें तुमकां न्ही. तो कोणाय वायटाक करना, तो कोणाचें वायट चिंतना, लोकांचें बरें चिंतता. तो कितें म्हणटा खबर आहा, तो म्हाजे बद्दल वायट चिंतता न्ही, चिंतनी, पण आमी तेजें वायट चिंतूंक जायना. आनी कोण आमचें वायट चिंतता पळय तें आमचें वायट जायना, तेजेंच वायट जाता. केन्नाच लोकांचें वायट उलोवंक जायना, वायट चिंतूंक जायना. कोण वायट उलयता, कोण वायट चिंतता तें चिंतूनी, पूण आमी सदांच बरें करून रावूंक जाय. सो हेंच हेका लागूनच आयज शिव हांगा इतले पर्यंत वयर पावला. तेजें हेंच बिहेवियर लागून. तो कोण अशें वायटार ना, कांय ना, कोणाचें वायट चिंतना, वायट तो कोणाचें उलयत ना. कळ्ळें तुमकां न्ही. तेज्या लायफान खूब टेंशन आसा. तुमकां दिसता सदांच तो हांसत रावता. तेज्या लायफान खूब टेंशन आसा. टेंशन म्हणजे हेंच घराचें लोन बीन बारीक बारीक आसतात न्ही. तुमकां खबर आहा आमच्या घरान इनकम येता, इव्हेंट येयल्यारूच आमकां इनकम येता. आमकां कितें मंथली पेमेंट फिक्स ना. कळ्ळें न्ही. सो तो कितें म्हणटा, आमचें टेंशन सपोज आमी लोकांक सांगलें तरी टेंशन. राव ऋत्वीक, बंद कर. हां काड. तो म्हणटा कितें, आमचें सपोज टेंशन सपोज आमी लोकांक सांगलें जाल्यार टेंशन कमी जातलें ना न्ही. आमचें टेंशन आमीच तें सॉल्व करूंक जाय, हयका न्ही. सो तशें
सो इफ हांव कितें एक्स्ट्रा बी कितें उलयलें जाल्यार सॉरी म्हणटा, पण हांव क्रिसमस म्हाज्या मनांतल्यान करता हांव. सो स्टार लावप मागीर क्रीप करप हेचे व्हडलेशें कांय वायट जावचें ना. तुमकां जाय जाल्यार तुमी करात, ना तुमी करनाकात, तुमचें डिपेंड आहा तें. ओके, सो म्हाका हांव करतलेंच, हांव लायफ टायम करत रावतलें क्रिसमस. तुमी म्हाज्या ब्लॉगान पळयतलेच. ओके, सो आनी काय उलयना, व्लॉग एंड करता हांव. पुरो आसलें म्हाका तें सकाळचें एक व्लॉग केलें हांवें. सो आतां म्हटलें हेजेर उलोवया मातशें, कित्याक आतां एक डावट क्लियर करया. ओके, सो जे कोणें म्हाका कमेंट केल्ले पळय ताका कळ्ळें आसतलेंच न्ही हांवें म्हणजे म्हाजें म्हणणें कितें आहा तें, जें कितें आहा तें मनांतलें हांवें तुमकां सगळें शेअर केलेलें आहा. ओके, सो चला हांव ब्लॉग हांगाच एंड करता. व्हिडिओ आवडलो जाल्यार लायक करा, शेअर करा, चॅनल सबस्क्राईब करा. तर मेळ्या नेक्स्ट व्हिडिओ. टील देन बाय, टेक केअर.